ते कमी पडटा थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर मातसो डेव्हलप करून हाडात. फॉरेन ट्युरिस्ट भरपूर लेस जावन गेलेले आसात. सो कित्याक लागून जे आसा ते आमच्या सरकारान स्ट्रॅटेजी घेतली. सो आय वेलकम द फॉरेन टुरिस्ट ऑल्सो टू कम टू गोवा. If at all there is any lacking in Goa, our humble request to our government of Goa, Department of Tourism, is to rectify whatever problems that are going on and invite the foreign tourists. The Goa government should also do something for foreign tourists to give them visa on arrival. I think so. This is in the pipeline, and the Goa government, along with the central government, will do something on this visa on arrival for all the tourists. So we have to welcome. Other countries are offering this visa on arrival. So similarly, Goa government Indian government should also do give visa on arrival for tourists. I know there might be some hindrances on part of the Indian government and their government, but this should be resolved, and we should cater to the foreign tourists and welcome them to Goa. Thank you. गेल्या 10-15 दिसांक आख्खे गोंयकारांनी आख्ख्या इंडियेच्या लोकांनी वडल्यान पळयलें की आमी मातशे खंय तरी गोंयकार म्हणून आमचें मातशें नांवूय बदनाम जालें फाटीं उरल्यान. टू शो हॉस्पिटॅलिटी. गोवा इज अ हॉस्पिटेबल destination. When we say a tourist destination which is very friendly, which treats every tourist like equivalent, म्हणजे आमी म्हणटा तांकां आमचे अतिथी देवो भव. यू ट्रीट देम इन अ रॉयल वे. पूण हें मातशें खंय तरी आमच्या वाटेनसून चूक जाल्ली आनी आमी फाटीं उरले हें दाखोवपाक. The recent incidents of murder, attempt to murder, and assault has brought bad name for Goa and Goa tourism, and we all have to accept this. We are stakeholder. हांव हिंगासर आमदार आहा पूण हांव स्टेकहोल्डर. आमची बारीक रेस्टॉरंटां चलता हिंगा, आमची हॉटेलां चलता हिंगा, and we are depending on the tourists who come into the state of Goa. Whatever help is required to build this industry, we have to all build it together. Together म्हणजे कोण? सगळे स्टेक होल्डर. आमी काडून ते डिपार्टमेंटाचेर धुकलूंक जायना की हे काम डिपार्टमेंटाचें म्हणून. ना, हे सगळें आमचें काम. कलंगूट जो तर प्रॉमिनाद बिलॉंग्स टू द टुरिझम डिपार्टमेंट. हांवें रिक्वेस्ट केला सरपंचाक आमी क्लीन करप म्हणून. ते तेंचेर आमी घालया नाका की दे आर नॉट किपींग इट क्लीन. म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंट तो कोणाक तरी टेंडर दिला टू कीप इट क्लीन. नो, फॉरगेट दॅट. वी एज विलेज पंचायत कलंगूट, वी शुड कीप इट क्लीन. सेम वे कांदोलीम पंचायत, दे शुड कीप इट क्लीन. द बीच promenade, the entrance to the beach, that's the first phase of the Kalangut phase, first phase of Kandolim, where the tourist is entering on the beach. So that has to be spotless clean, that has to be repaired. खुबशे वस्तू थिंगा बॅड कंडिशनान जाल्या. म्हणजे आमी हे काम 2014 केल्लें. रेलिंगाचें काम, दुसरे वाटेन रेलिंग जे आहा ते डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा, ताका पेंट मारपाक जाय, थिंगा थोडे लायट्स घालपाक जाय. बारीक बारीक कामां ही म्हाका दिसता हे विलेज पंचायत कलंगूट करूंक शकता. आनी हांव सरपंचा कडेन उलयतलो हें आमी करून घेतलें. आमी सगळे शेक ओनरांक सांगलां की यू नीड टू रेफ्रेन. म्हणजे जो तर कस्टमर पियेलो जाल्यार तो आर्ग्युमेंट करपाक लागलो, तुमी उगी रावा, तुमी आन्सर दिवप ना. चुडूच करपाक लागलो, पुलिसांक आपया, 100 डायल करा. सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आहा तांकां. PI कलंगूट, PSI, बीच PI, सगळ्यांचे नंबर दिल्या. सो तांकां आपोवपाचें आनी ते सिट्युएशन डिफ्यूज करपाचें आनी तांकां ट्युरिस्टांक ते व्हरून आपल्या हॉटेलांत पावयतले. पुलिसांनी तांकां आपल्या हॉटेलांत पावोवप व्हरून, खंयच्या खंयच्या हॉटेलांत ते रावता पळय थिंगा व्हरून तांकां सोडप. अशें जाता केन्ना केन्ना. ट्युरिस्ट गोंयांत येता, दे गेट ओवर एक्सायटेड लुकींग एट द बीच शॅक. बसले काय तांकां अशें दिसता की आपूण 2 ड्रिंक मारतलो, थिंगा तो 4 मारता, 6 मारता. सो they come to enjoy for 2 or 3 days or 4 days. But at the same time, they also get very aggressive. But we should not get aggressive.
we should calm down, we should have the cool, we should remain silent and see that there is no fight or any type of incident which happens on the beach, which will bring bad name for the industry. आमची industry, we are in challenging time where a lot of influencers from across India are targeting Goa as a destination. म्हणजे आमका बदनाम करीत आहा आणि इथून हे 2-3 इन्सिडेंट झाल्या तिथून आनीक तेणी आमकां दाखयल्ले आहा, आनीक बदनाम केल्ले आहा. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे कोण गोंयचे इन्फ्लुएन्सर्स आहा, डिपार्टमेंटानूय दुसरे इन्फ्लुएन्सर यूज करचे आणि आमचे गोवा प्रमोट करचे एज अ गुड डेस्टिनेशन, सेफ डेस्टिनेशन. आमच्या वाटेनसून जे कितें आमी चूक जाल्या ती आमी मान्य करून घेता आणि आमी ती रेक्टिफाय करता अशें म्हाका दिसता. आमी प्रत्येक जाणांनी स्टेक होल्डर, वेदर इट इज अ रेस्टॉरंट ओनर, वेदर इट इज अ गेस्ट हाऊस ओनर, वेदर इट इज अ शॅक ओनर, वेदर इट इज अ प्रायव्हेट रेस्टॉरंट ओनर, वेदर इट इज अ टॅक्सी ओनर, वेदर इट इज अ रेंट अ कार, रेंट अ बायक, हे सगळे स्टेक होल्डर आमी ह्या ट्युरिस्टाच्या आधाराचेरूच जियेता. म्हणजे ट्युरिस्ट येता म्हणून आमी आमचे जे आमी लोन काडले ते फारीक जावंक शकता. आमची इंडस्ट्री चलतली, सरकाराकूय थोडो GST वयतलो, सगळे भाशेन फूल आमची इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी आहा ही ह्या इंडस्ट्रीचेर आहा. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हें चिंतपाची गरज आहा. कित्याक देर आर मोर places where our Indian travel agents are promoting outside India. म्हणजे whether it is Vietnam, whether it is Mauritius, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, so many other countries are there where they are promoting. तेंका ती गेस्टांक थिंगा धाडी जाल्यार तेंका फायदो जाता सुबेज. Whether it is on international ticket, whether it is on a hotel over there, तेंका फायदो सुबेज जाता. So definitely the travel agent will try to promote other destination other than Goa. So we need to be giving more to the tourists. आनी कितें आमी दिवंक शकता, बरें कितें दिवंक शकता तितलें आमी दिवपाची गरज आहा. गोवा इज अ युनीक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया. आख्खे इंडियेक जे ट्युरिजम जे गोंयांत जाता अशें खंयसरूच जायना. बीच शॅक म्हणटा ते खंयसरूच तुमकां दिसचें ना. थिंगासोर बसून ट्युरिस्ट आपले रेन पांये धरून थिंगासोर बियर मारतात ते खंयसरूच मेळचे ना. थिंगा दुसरे स्टेटींनी परमीट रूम आहा. सो यू हॅव टू ड्रिंक इनसायड द परमीट रूम. Even if you are with your family and they are not drinking, you have to go alone inside in the permit room and drink. Here the destination is totally different. We have given freedom for the tourists, for the locals to have a drink at a beach shack, to have a drink on the roadside cafe. म्हणजे थिंगासर बसून बियर परमीट कोणाक आहा तेणें बियर विकपाक जाता. म्हणजे अशें डेस्टिनेशन आख्खे इंडियेक आणि आख्खे वर्ल्डाक बसून खूब कमी डेस्टिनेशनाचेर अशे बीच शॅकां आहा. खूब कमी डेस्टिनेशनाचेर आहा, सगळे कडेन ना. आनी असो युनीक एक्सपिरियन्स आमी आनी खंयचे कंट्रीक पळोवंक ना जे आमी हिंगासर ऑफर करता. पळय खाली आमी क्लेनिनस मेंटेन करपाक जाय आनी हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आहा. टू कीप द प्रॉमिनाद क्लीन, टू कीप द रोड्स क्लीन, टू कीप द फुटपाथ्स क्लीन, टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डरान एफर्ट घालूंक जाय. सगळे म्हणूंक शकना आमी की सरकार करतलो, ट्युरिजम डिपार्टमेंट करतलो. ना, तेणी जे कितें केलां तें आमी मेंटेन करपाची गरज आहा आनी तितूनूच आमचें ट्युरिजम फुडें वयतलें. नाजाल्यार डार्क डेज वील कम. आय एम अगेन टेलिंग ऑल माय स्टेक होल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हू आर इन दिस इंडस्ट्री, डार्क डेज मे कम इफ वी डू नॉट रेक्टिफाय दिस. आमी रेक्टिफाय करपाची गरज आहा. आमी केन्ना केन्ना तिडकीन म्हणटा तो आमकां गायी मारली, ट्युरिस्टान गायी मारली. ना, तूं थंड राव. तेणें जर तर गायी मारली जाल्यार तो येयला हिंगासर आनी तो पियेला आनी तेणें गायी मारली. तूं मातसो कूल राव, पुलिसांक आपय, तेका व्हरोंक जाय. तेका मारपाची आमी गरज ना. बिकॉज दे आर फायनली ट्युरिस्ट अँड वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम. वी हॅव टू से दे आर द अतिथी देवो भव. तो रिस्पेक्ट मान तेंकां दिवपाक जाय. तेंचे उद्देशी आमचे हॉटेल चलता, आमचे गेस्ट हाऊस चलता, आमचे रेस्टॉरंट चलता, आमचे टॅक्सी चलता, आमचे रेंट अ बायक चलता, रेंट अ कार.
बाजारांतली सगळीं शॉपां चलता, व्हेजिटेबल जावं पोल्ट्री शॉप आसूं, आमचे फिशाचो धंदो आसूं, वेगवेगळो धंदो आसूं, हे सगळे वस्तू त्या धंद्याचेर त्या ट्युरिस्टांचेर आमचे चलता. आनी वी ऑल हॅव टू रेफ्रेन फ्रॉम एनी dispute or any fight or any conflict which happens in our business place. हे आमी म्हाका दिसता सगळे आमच्या जे ओनर्स आहा रेस्टॉरंट आनी हे तेंचे स्टाफ जे आहा हे सगळे भायले आहा. भायले म्हणजे दुसरे दुसरे स्टेटींतले स्टाफ हिंगा काम करता, वेदर दे आर फ्रॉम कलकत्ता, दे आर फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा, UP, वेगवेगळे स्टेटींसून लोक हिंगा येवन काम करतात. तेंकां आमी सांगपाची गरज आहा बाबा तुम्ही अशें कितें एसॉल्ट करीत कोणाक जाल्यार तुमकां जेलीन बसचें पडटलें, तुमकां बेल मेळची ना, तुमी 7-8 दीस थिंगाच उरतले भितर, तुमकां पुलीस जे कितें कारवाई करपाक जाय तितली करतले, आमी तुमकां सोडोवपाक येवचे ना. हें तेंकां पयलीं आमी सांगपाची गरज आहा. एज ओनर्स ऑफ द प्लेस, एज स्टेक होल्डर्स, एज अ बिझनसमॅन आमी आमच्या स्टाफाक सांगपाची ही गरज आहा. आणि अशे मिटिंगी आमी केल्याय बी आमी सगळ्या स्टाफांक आमी सांगला की बाबा ट्युरिस्टाक हात लावप ना, ट्युरिस्टाक कसलेच तुमी बॅक आन्सर करप ना. ट्युरिस्ट कितें इसादता आमी ताका आन्सर दिवप काबार करप. ट्युरिस्ट चावलो बसून जाल्यार आमी उगी रावप. म्हाका दिसता हें करीत जाल्यार आमी बरें ट्युरिजम गोंयांत प्रमोट करतले. अशें दुसरे कंट्रीनी आमी पळयल्लें आहा जेन्ना आमचे इंडियन ट्युरिस्ट थिंगा वचून जर खूब पियेले जाल्यार थिंगासरले लोक इमिडिएटली पुलिसांक हाडटा आनी थिंगा हॉटेलान बसून पावयता. हे आमी फॉलो करपाची गरज आहा. नो टेकिंग लॉ इन आवर हँड. वी कांट डू दॅट. द लॉ हॅज नॉट परमिटेड अस टू टेक लॉ इन आवर हँड. हालींच्या हालीं आमी पळयलें जशें की म्हणलें की 4 इन्सिडंट घडले, 3 हांगर घडले, 1 मांद्रे वाठारांत घडलो. पयलींच्या काळांत जशे ट्युरिस्ट गोंयांत येतालो आनी बिचार फ्रीली बसताले, पियेताले. आतां खंय तरी जे कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न जेन्ना पुलीस करता तेन्ना पुलिसाचेर खंय तरी टिका जाता की 12चो टायमींग दिलो, बंद केलो. पूण हेच्या पयलीं 12च्या पयलीं फ्रीली चलताले कलंगुटान. हेचेर कशें तरेन पळयता? ना कित्याक रेस्टॉरंट्स रन अप टू 2 o'clock on the beach and it's a unique experience. हांवें तुमकां सांगला पळय तशें युनीक एक्सपिरियन्स. 3 पासून ट्युरिस्ट जर बिचार बसून जर स्टार्स मेजूंक सोदता जाल्यार मेजून न्हू तेंकां. आमी कित्याक स्टॉप करया? दे आर कमिंग ओनली फॉर दीस एक्सपिरियन्स. इफ दे वॉन्ट टू काउंट द स्टार्स इन द स्काय सिटिंग अंडर द शॅक, so couple comes, family comes, they want to be on the beach till 3 o'clock, let them be. It's a free state. But we should refrain from having a argument with them or a fight. That is why police have taken action and police have said stop your shack or restaurant at 12. So आता ते जातले सारखे अशें न्हू की ते परमनंटली आहा. So Goa is a destination where तूं 5 स्टारान वयशी आनी बसशी थिंगा तेंचे रेस्टॉरंटान भायर, थिंगा सकाळी पासून तुका बसोंक जाता. Nobody will stop you. So why should a shack stop or restaurant stop? आता हे इन्सिडंट जाला म्हणून गव्हर्नमेंटान मातशे स्ट्रिक्ट मेजर्स घेतले. सो जातले हे सारखे अशें न्हू की जावचे ना, जातले सारखे. दे ऑल्सो हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी ऑल नीड टू फॉलो इन लायन अँड वी नीड टू फॉलो आवर रुल्स. म्हणजे तेंचे रूल तेणी रूल करपाक जाय आपले की आमी कितें करतले गेस्टा खातीर. How good we can do for the guests for them to be happy, for them to be satisfied in a beach shack or a private restaurant or their beach hut where they are staying, or their accommodation, guest house, resort, everything, taxi, rent a car, how friendly we can be. This is what we have to do. Government आपले set of rules and regulations घातलेले आहा. सो आमी चलोवपाचें काम कोणाचो बिझनस, चलोवपाचें काम बिझनस आमचे म्हणजे तेंचे. तेंकां केन्नाच वचोन कोणें सांगूंक ना की तुमी 2 बंद करा 3 बंद करा. इतलो ते कोणूच येवंक ना तेंचे कडेन. आतां येयले कित्याक हे 2-3 इन्सिडंट विचार जाले. 2-3 इन्सिडंट अशें जाले की आमकां खंय तरी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. आमीच म्हणजे स्टेक होल्डर शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अशें केन्ना गेस्ट भरपूर एग्रेसीव जातात, इमिडिएटली पुलीस हाडून ताका पावोवपाचो आपल्या हॉटेलांत और कारवाई करूंक लावपाची पुलिसांक.
पण आमी तेका मारप ना. आमचे वाटेनसूनय ही चूक जाल्या म्हणून आमी मान्य केला. शेक ओनर्स एसोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरीनूय आतां सांगला तुमकां की वी आर सॉरी म्हणून हात जोडल्या तेणें की आमी हें उलोवपाची गरज जाली. कित्याक दुसरे स्टेटीनसून जे इन्फ्लुएन्सर्स आहा, जे कोण दुसरे स्टेटींनी बसल्या, ते आमकां गोंया इन बॅड लायट दाखयता. म्हणजे गोवा इज नॉट अ सेफ डेस्टिनेशन. गोंयान अशी झगडी जाता, गोवान अशें आहा, गोंयान तशें आहा, हे सगळे दाखयता ते. आनी थोड्यो गजाली आमकां सारक्यो करच्यो पडटल्यो. देर आर टाउट्स ऑन द बीच. सगळे स्टेक होल्डरांनी मेळोन ते क्लियर करपाक जाय. आदी करताले ते क्लियर. तेणें सांगूनय ना म्हणून. आमी केला. आमी आमची ओन सेक्युरिटी धरून घातलेली विचार आमी सगळे पोस्ट करपाक वावरलेले. So there are some things which we have to follow, and I will also be with them on this matter, that beach should be only for tourists, not for touts, not for those sellers. सद्याक seller हा बिचार आनी तो हांव नको पीआय बीच कितें करता तो, ते कितें लायटी विकता, कोण आनी कितें विकता. धाकटुली भुरगीं गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 13 आदी बीच पीआय सचिन आहलो पळय तेन्ना तांकां धरून आपणा घरान घालतालो. म्हणजे takes help from Kalangut police station PI, NGO, and they used to be sending them to Apnagar. So then the message passed early, the small kids, unattended kids cannot be on the beach to sell products. It is also dangerous. So हे जो तर आमी करीत आनी पुलीस जो तर एक्टिव्ह हितून काम करीत जाल्यार बिचार कोणूच आसचें ना. म्हणजे ऑल दीस सेलर्स हू आर सेलिंग सम फ्रुट्स, ते कितें तरी चुडा विकूंक लागले पळय, कोण भेलपुरी म्हणून विकूंक लागले. अशें जावंक जायना. हे आमी आय वील कुड हॅव बीन रायटिंग टू द CM ऑन दीस मॅटर दॅट युअर बीच पुलीस इज नॉट डुईंग अ जॉब वॉट दे शूड बी डुईंग. सो हे सगळे जावन सेलर जे आहा ते अंडर हूज ब्लेसिंग दे आर कमिंग ऑन द बीच. आय वॉन्ट टू आस्क CM फर्स्ट, एंड बिकॉज ही शूड इमिडिएटली डायरेक्ट द SP टू टेक एक्शन ऑन इट. तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय सारकी स्ट्रिक्ट. हे सेलर टाउट्स आसा पळय खूब वाडलेले आसा. मोर दॅन 600 सध्या टाउट्स हांगा बिचाचेर आसा अशें आयकून येता. तूं आमच्या 5000 तांकां आतां फायन मारपाक चालू केल्या. आय एम मॉनिटरींग ऑन डेली बेसीस कितली फायन जाली आयज. सांजचो हांव फोन मारता. सो ते दिता 10 जाण जाली, 15 जाण जाली, 20 जाण. म्हाका दिसता दिसाक 50 करूंक जाता. तेन्नाच हे बंद जातले. हे बंद जातले. तांकां अशें दिसलां की आमचे आतां वी हॅव अ रायट टू गो एंड सेल ऑन द बीच. म्हणजे तेणी धंदो बंद करचो पडटलो. जो तर हे सगळे कोण फ्रूट विकपाक लागले जाल्यार तेणी धंदो फाल्यां म्हणटले बियरी विकता म्हणून दिसता. पण अशें जावंक शकता. फुडें जातलें. त्याच्यानी जाताले पण अशें जाता की पुलीस जेन्ना तांकां धरता न्हू तेन्ना तेंचे ओनर कोण आसता पळय, ते कमिशन हाडून दिता तेच पे करतात आनी तांकां परत सोडयता आनी तेच मागीर परत विचार आसता. 5000 तूं तांकां 2 फाटी मारली, तिसरी फाटी कितें तरी एक्स्ट्रा दी 25,000. सो हें जावपाक जाय. हें काम पुलिसाचें. आनी तांकां हेल्प कोणें करूंक जाय, जे बिचार शेका आहा तेंच्यांनी हेल्प करूंक जाय. सो हे जर तर जायत जाल्यार हे सगळे वस्तू जाग्यार पडटल्यो. आतां कितके जाणांक टाउट्सान घेतले चालू आहा न्हू. पळय चालू न्हू. तुमी आमी ते लागले आमकां 10 जाणांची फायन घेतल्या आनी कोणाची 15 जाण. अशें एवरीडे फिगर आहा तेंचो. केन्ना केन्ना फिगर नील आसता. पूण आय वील टेक पिरियडिकल. म्हणजे पयर बसून घेतलाय पिरियडिकल फिगर. म्हणजे एवरी वीक कितलो जाला तुजो बाबा टाउट करपाचो. 5000 जॉब हॅज टू बी डन बाय ट्युरिझम दीस नॉट ट्युरिझम पुलीस. आमचे कितें ते गोवा पुलीस आतां ते घातल्या पळय ते कलांगूट बीच पुलीस, तेणे आनी तेचे PSI आनी तेचे कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी हें काम करपाक जाय. हें काम करीतूच जाल्यार बीच क्लीन जातली सारकी. आनी हें करिना जाल्यार फ्युचरान जे आयज आमी 600 आहा म्हणटा बिचार आनी बिचाचे वयर, हे डबल जातले, 1200 जातले. आनी ते कोण वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीक भायर व्हरता, कोण मालवण व्हरता पळय ते थिंगासोर आहा 150-200 जाण. सो हेंकां जर तर आमी स्टॉप करिना जाल्यार ही हो संख्या वाडत वयतली. कित्याक दुसरे स्टेटींतले भुरगे म्हणटले की आमचो शेजारी वचून थिंगा गोंयान पयशे करीत आहा बाय बींग अ टाउट. सो वाय आय शूड नॉट गो. सो ते आनीक येतले थिंगासून.
सो तुम्ही आता म्हटलं काय 5,000 फायन दिता पूण एका टावटाचो हप्तो 5,000 वयता कोणाक वयता हे आता हांव 600 तितको अमावंट हे हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन बसून उलयतलो आनी SP नोता कडेन हांव बसून उलयतलो की हे बाबा हे विचार जे चल्ला हे टावटांक बंद करूंक जातले काय ना नाजाल्यार हांव आनीक उलयना म्हणटा आनी उलोवप ना तुमचे कडेन आमी तुमचेच कडेन उलोवचें पडटलें आनी तांकां दाखोवचें पडटलें की इतले आहा आनी इतले आहा हे कशें एलाव आहा सो वी वील हॅव टू टेक सम एक्शन सो दॅट वी गेट अ ट्युरिस्ट हू इज सिटींग ऑन द बीच हॅसल फ्री तेका आतां एक ट्युरिस्ट बोल्लो तो बीच शेकार थिंगा सायडीक येता कोण आनी ते कितें विकपाचो ट्राय करता तेका कितें साम ज्युवेलरी फेक ज्युवेलरी कितें घेवन येता ते सायडीक मागीर कोण फ्रूटवालो येता तेजे फाटल्यान आनी कोण चुडा घेवन येता मसाला कितें घेवन येता आनी कितें कितलेच वस्तू कोण म्हणटा आय वील डू युअर हेअर कोण म्हणटा आय वील डू युअर मेहंदी फोटोग्राफर अशें जाल्लें आहा बिचार हे सगळे जे लोक विदाउट लायसन्स विदाउट परमिशन हे जे येवपाक लागल्या इट इज ओन्ली ब्रिंगींग बॅड नेम फॉर द ट्युरिझम इंडस्ट्री आनी हितून कितें आहा फाटल्या दिसांनी बाब रोहन खंवटे जो ट्युरिझम मिनिस्टर तेणें एक प्रपोजल मांडलेलो की आय वील टेक ट्युरिस्ट पुलीस अंडर ट्युरिझम डिपार्टमेंट सो तेजो तो एक प्रपोजल म्हाका सारको एज अ लोकल MLA एज अ कोस्टल बेल्ट MLA ऑफ दीस एरिया आय एक्सेप्टेड म्हणजे म्हाका तो हे दिसलो की गोवा पुलीस केन्ना केन्ना कितें जालें एक बंदोबस्त येयलो जाल्यार सगळे बिचा वयले पुलीस काडटा आनी ते बंदोबस्त करता फाटल्या दिसांनी आमचो बिचार पुलीस खूब उणे जाले सगळे एक्सपोजिशनाक गेले इफीक गेले आनी कोण प्रेसिडेंट येता कोण वायस प्रेसिडेंट येता कोण सेंट्रल मिनिस्टर येता व्हडलो जाल्यार तेका तेजे बंदोबस्ताक ते थिंगा घालतात काडून सो आमकां फिक्स्ड बिचार पुलीस प्रेझन्स जाय हू वील गिव चलान्स टू पीपल हू आर ब्रिंगींग बॉटल्स ऑन द बीच फ्रॉम वायन स्टोर आतां हिंका लायसन दिला ते एक्सायज फारीक करता ते FDA करता ते सगळे करता वायन स्टोरांतले बॉटली घेवन येता आनी बिचार बसतात आनी पियेता आतां पुलीस तांकां इशारूंक वयशे जाल्यार ते तांकां डायरेक्ट दादागिरी दाखयता तांकां डायरेक्ट अशें आसपाक जाय थिंगा एक गाडी स्टेशन आसपाक तांकां धरले येयले बाबा तूं फायन मार चल ट्युरिस्टाक फायन मारली तांकां एक मेसेज गेली की बाबा दीस इज नॉट अलाउड ऑन द बीच हे सगळे वस्तू इम्पॉर्टंट तुम्ही हे बाबतींत कितके सिरियस आसा पळय आतां तुम्ही जे तुमचे वर्कर आसता पळय जे हिमाचल SPनी पळय तुमकां म्हटलां हिमाचल वा बाकीचे भायले आसा ते चरस सोडटा गांजा ओडटात तांकां तुमी ते दवरतात एका शेका फाटसून सादारणशे 100-200 अशे आसतात अशें SPचें म्हणणें आसा सगळे कमिशन वायज चल्लेले आसा एक बांगडो तो विकतात 1,000 रुपया उदकाक कडेन गेले 4,000 एकट्याक दितात तेच्या फाटसून आमकां कमिशन सगळे तेंचेर सोडून दितात तुमचे खंयच तरी लक्ष नासता लक्ष नासता आमचो पयले सुवातेर एक क्लॅरिफाय करता जेन्ना SPन सांगलेलें आसा की देर आर ड्रग पुशर्स ड्रग डिलर्स टाउट्स हे ते प्रोस्टिट्यूशन क्रिमिनल्स म्हणून सांगता तुमच्या शेकांनी काम करता सो वी सेंड फॉर्म्स फिल्ड विथ वर्कर्स विथ तेचे लोकल एड्रेस घेवन प्लस फोटोग्राफ्स हे काढून 4 फॉर्मां दिवन आमी धाडटात जेन्ना पुलीस व्हेरीफाय करता तेन्ना म्हाका सांगोनी SP नॉर्थान हिंचेच PRO कोणें न्हू DIG कोणें IGP ना तुमी आमकां कोणाक हिंचे तरी शेकाक इन्फॉर्म केला जे शेकान पळय 2 जाण भुरगे आहात ते ड्रग दिले तर हे तर तुमी केला जाल्यार तुमकां वालोर दिता पुलिसांक जेन्ना आमी इच एंड एवरी वर्कराचे आमचे फॉर्म धाडटा तर ते तुमी व्हेरीफाय करता पूण हे तुमी व्हेरीफाय करूं शकता न्हू आमी कितें व्हेरीफाय करता Sir, my question is this, connected to... ना कित्याक न्हू आतां SP तिडक येयलीच कित्याक मर्डर जालो बिचार येतलीच मर्डर म्हणजे तो डायरेक्ट हे करता की ते बीच शेकार जे भुरगे आसले ते क्रिमिनल मायंडेड अशें तेजें इंटेंशन तेणें त्या खातीर तो म्हणून सोडले तेणें अशें सगळे बीच शेकाचे जे भुरगे आहा ते क्रिमिनल मायंडेड ना ते पयशे करूंक येताय दे आर कमिंग टू मेक देअर मनी
because they are coming and working over here for 8 months. बांगड्याचे ते समजा बांगडो 1000 रुपयांनी किंवा हांगा 1000 रुपयांनी बांगडो विकतात. आणि ताकाच लागून पयशे झगडे जाता पळय तो ताकाच लागून ते एक कारण आसा आनी बाकीच्या कडेन एक चल्लेलें आसा कित्याक कदाचित तुमकां वाटचें कमिशन वायट जेन्ना पळय ताणें मेन्यू पळयन आसा दिलो न्ही ऑर्डर करता मेन्यू पळयन आसा दिलो न्ही ताणें वोटिंग नाही, नाही, कितें आयला न्हू? मेनू न्हू सर See, now after the incident, lot of people will talk so many things. We are not going into that depth of that. We only want tourism in our coastal belt, entire state of Goa, to run smoothly, to run perfectly. Whatever needs to be done on that front by the stakeholder, जे स्टेकहोल्डरांनी कितें करूंक जाय आनी जे सरकारान कितें करपाक जाय तितलें करचें. बरें ट्युरिजम आमी इंडियन ट्युरिस्टांक आनी फॉरेनरांक दिवया. तितून हे जे आमकां टावर्स बावर्स कोण ते बीच सेलर्स ते आहात तितून तांकां काबार करपाची गरज आसा, म्हणजे बंद करपाची गरज आसा. थिंगासून तांकां काडपाची गरज आसा, तांकां फायन मारपाची गरज आसा. सगळे भशेचे जे कितें हे करपाक जाय ते करचें पडटलें आमकां. हितून स्टेक होल्डर म्हणून तेंच्यांनी वांटो घेवपाची गरज आसा. Immediately take responsibility of all these unwanted elements on the beach who are coming and creating nuisance and troubling the tourist. हांव हे उतर यूज करता, troubling the tourist. So if I am a tourist, if I have come on the beach, I don't want any hassle. Somebody coming and asking me 10 times. एकलो येलो तो गेलो दुसरो येलो, म्हणजे हे फ्री फॉर ऑल जाला. हे बिचार जे गोवा पुलीस काम करता ते सारखे काम करिना, हो म्हाजो चार्ज. आय एम टेलिंग यू स्ट्रेट. जे पुलीस आर ऑल्सो हांव म्हणटा कितें जेन्ना इवन एसपी टोल्ड अस दे आर अंडरस्टाफ यू ऑल आर आयज एंड इयर्स म्हणटा सो वी आर रेडी टू हेल्प द पुलीस. आतां तुजे आसतना ते काम सारखे करता नाल्यार इतले टाउट्स कितें करता ते? सर जोर तर ते काम करता जाल्यार टाउट्स कितें करता बिचार? सेलर्स कितें करता बिचार? ते सगळे कोण लेजर घेवन, कोण कितें काकडां घेवन, कोण आनी कितें फ्रुट्स घेवन, सगळे भशेचे आहा तितले लायटी घेवन ते बिचार तांकां कोण दोत्ता? थिंगा कोणें एलाव केला तांकां? डज इट लूक गुड on our beach? And we are saying we are going to bring foreign tourists. जो तर tourism minister म्हणटा I am going to Dublin for a what he is going to say over there? That our beach is clean? He is going to be in an embarrassing position if somebody asks him and shows him this video. It is our fault. आमची fault आहे. System fault हा. की पुलीस एलाव करता हे सगळे सेलरांक बिचार. टुरिजम मिनिस्ट्री टुरिजम मिनिस्टर कसो इन्वॉल्व जाला हितून? टुरिजम मिनिस्टर रोल कितें आहा? जे बीच पुलीस आहा त्या खातीर हांव सीएमा कडेन वयतलो आनी हांव उलयतलो बाबा हे जाता बंद काय ना आमकां. एसपी कडेन हांव पर्सनली वयतलो विचारता की हे लायटी घेवन भोंवता पळय ते बंद जातले काय ना. आणि हे दुसरे जे कोण सेलर आहा पळय ते अनवॉन्टेड येवन ट्युरिस्टांक इतले हॅसल करता ते बंद जातले वा ना? लोक वाजेल्ले आहा, स्टेक होल्डरूय वाजेल्या. हे सगळे हे नाकाल्ले जे विचार जाता ते बंद जावपाक. तितून आता हे इन्सिडंट जाले दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. बट बाकीचे सगळे जे कोण भोंवता तितून पिक पॉकेटरूय भोंवता. इन दॅट there are people who are ready just pick up the कोण बिचार गेलो न्हावपाक तेजे बॅग आहा ते बॅगूच ना ते कोण व्हरता तेच भितरले व्हरता. हे जे कोण सेलर आहा तेंकां एलाव करता बीच पुलीस. आनी बीच पुलीस जे आहा तेंचे लेटर हांव पर्सनली आयज करता की बाबा हेंकां हिंगा पळोवपाचें वाय दे आर अलाउइंग दीस हॉकर्स ऑन द बीच. फॉर वॉट रिजन? For what reason the PI of the beach is allowing this to continue? If he says it is not there, I will show him all the videos. It is there. शेकानी या कॅमेरा जाता का दाखवया. हे बिचार भायर सगळे हे भोंवता हे कोण हे सोयरे तेजे? पुलिसाचे सोयरे काय कोणाचे सोयरे? म्हाजे काय न्हू. हांव आमदार थिंगा, म्हाजे न्हू. हांवें कोणाकूच धाडूंक ना.
हे कोण कितें करता ते वॉट इज देअर जॉब ऑन द बीच तुमकां कित्याक दवरल्या बिचार खाली तेंकांच पळोवपाक तेंचो धंदो 12 बंद कर म्हणून सांगपाक आनी काय ना आनी ते कोण आहा ते कोणाचे सोयरे ते हांवें एकदां सीएमाक विचारलें सीएम म्हणालो दे हॅव टू इमिडिएटली स्टॉप इट इफ इट इज हॅपनिंग I have not allowed anybody on the beach. Tourism minister is on record. He has said I have not allowed anybody on the beach. So हे कोण हे आम्ही जे म्हणटा 600 लोक जे बिचार भोंवता कांदोली ते कलांगूट आनी बागा हे सगळे सेलर हे कोण आनी कित्याक लागून भोंवता दे आर ऑल्सो देअर टू हॅसल द ट्युरिस्ट ओनली न्हू म्हणजे तेंकां हे करपाक हे घे ते घे ते घे ते घे सर न्यू इयर जाले सध्या न्यू इयर जाले की सोशल मिडिया यूट्यूब जावं आनी हेजेर अशी बदनामी करता गोंयाची की गोंयान ट्युरिस्ट कोणूच ना म्हणून हेजेर कितें कारवाय सरकार करूं शकना ट्युरिस्ट सारखे आसले जितके ट्युरिस्ट गोंयान येवपाक जाय आसले क्रिसमस न्यू इयराक ते सगळे ते येयले ते आमी जाणा आनी जे कितें हॉटेलां एक्स्ट्रा येयल्या गेस्ट हावसां एक्स्ट्रा येयल्या फ्लॅटांनी जे लोक भाड्याक दवरपाक लागलेले आहा ट्युरिस्टांक थोडी खाली उरली म्हणून ते म्हणटा ट्युरिस्ट ना हे खाली नेगेटीव पब्लिसिटी चालू आहा तेच्या खातीर म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी मेजर्स घेवपाक चालू केल्या बेटर लेट दॅन नेवर बट मेजर्स घेवपाक चालू केल्या दे हॅव ऑलरेडी एम्पॅनल्ड सम ऑफ द इन्फ्लुएन्सर्स टू गिव पॉझिटिव्ह स्टोरीज अबाउट गोवा but we also need to put our this on in place and आता सांगला पळय ते no touts no hawkers no beggars आमचे इतले बेगर जाल्ले आहा beggars are more than the tourists sometimes